सोमार 29 एप्रिल 2024 सिएनाचे बागयोत कातारीन परोप मुखेल गुण मोजो मोग कुत्ता जाल्यार मोजे उतर सांबाळटलो नियाळा कादार सिएनाची सांत कातारीन एक पवित्र जियेले ल्हानूच आसतना जेजूचो मोग तिच्या काळजांत रिगलोलो गोराब्यांत आडकुळीचेर जैत व्हरून शेकी 21 वर्सां पिरायेर धार्मीक संस्थेन भितर सरून तिणें आपलें आंकवारी जिवीत गरजेवंतांक आदार दिवंक भेटयलें आरोग्या घरांत पिडेवंताची निगा घेवंक गरिबांक आदार आनी बोणकुणीत आसलोल्यांक भेट दिवंक भेटयलें काळजीदारपणान आपलें मिसांव फुडें व्हेलें शेकी 33 वर्सांचे पिरायेर तें देवाधीन जालें पयल्या वाचपांत आमकां पावलो आनी बार्नाबास जेजूची बरी खबर परगट पडटाले हे विशीं सांगता थोडे तांकां बरो येवकार दिवन तांची शिकवण स्विकारली पूण थोडे तांचेर आड उप्रासले आनी तांकां धुमाळो दिवंक लागले तरूय पूण दोगूय काळजीदारपणान जेजूक गोवाय दिवंक लागले जेजू आपल्या शिसांक आज्ञा सांबाळून आपलो मोग करतल्यांक बापाचो मोग फावो जातलो आनी आपली वळख दितलो म्हूण आस्वासन दिता इतलेंच न्हय आपलो मोग करून उतर सांबाळटल्यांक शारोती पाठयतलो आनी हो पवित्र आत्मो शिकयतलो म्हूण खात्रेन सांगून तांकां धिरान बोत्ता कित्याक देव म्हटल्यार मोग होच मोग समजून घेवंक आनी जिवंक कातारिनाचे सिएना खूब वावुरले आनी आपलें आत्मीक जिवीत देवाक भेटयलें म्हजो थाराव जेजूच्या मोगान रावून ताचें उतर म्हज्या जिवितान सांबाळून वावुरतलो